गोबायला जिंका ह्या हितून मरण आयले ते गोबायला दिवाळीचे आणि थंयसरले स्थानिक आमदार राजेश फळदेसाई हे खूब आक्रमक आणि आग्रही आशिल्ले की सारकी चौकशी जावपाक जाय. पुलिसांच्या तपासाचेरूय तेंची प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्ले आणि आता निमणे ही केस क्रायम ब्रांची कडेन सोपोवपा खातीर सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्या. ह्याच फाटभूंयेर आमचे वांगडा उलोवपा खातीर राजेश फळदेसाय आसात. राजेश बाब, तुम्ही एक पयलींच्यान लोकां वांगडा भुमिका घेतलेली की ह्या केशीचो तपास जो आसा तो निष्पक्षपाती जावपाक जाय आणि जे कोण हेतून दगावले, जेंचे बळी गेले तेंच्या घरच्यांक न्याय मेळपाक जाय. ही आता केस तुम्ही काल सीएमाकूय मेळ्ळे, नेमकी कितें मागणी केली सीएमा कडेन, प्रोसेस कितें आहा? कशें आसा, हांव काल आमची एक टीम आमी घेवन गेले आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन. सीएमा कडेन हांव वचून काल आमी चर्चा केली, कारण आमचो सगळ्यांचो एक डिमांड आसलो जे आमचे सुरेश भाई फट्टे आणि आमची भावनाताई फट्टे ही दोगांय त्या दिसाक म्हणजे आयज 12 दीस जाता. सो ती दोगांय ऑन द स्पॉट गेली, जेणी करून पळय हो तपास जावंक जाल्लो आनी आनीक गेलो उणी वयलो एकटो आनीक भुरगो गेलो. एक्चुअली जेणी करून ही तपास सारकी जावपाक जाय आसलेली ती तपास सारकी जालो ना हें तरी सगळ्यांक खबर आहा. कारण आतां कितें आतां डिले जालो, इन्व्हेस्टिगेशन कशें करूंक जाल्लें त्या टायमार भोव बायलांक दोगांकूय अरेस्ट करूंक जाल्लें, दोगांकूय मेडिकल जावपाक हें पुलिसांनी केलें ना. आमचो मुख्यमंत्री सातत्याने आमकां सपोर्ट करता, प्रत्येक टायमाक आमी फोन जर केलो जाल्यार फोन घेता आणि तो रायट ट्रॅकान चलता. थोडी कशें आसता, तुमी जाण आसतले आशिश शिरोडकर म्हणून हो DYSP हो अनफीट मनीस आहा त्या पुलीस स्टेशनान, तसो तो PI बी. कारण हांव आतां तेंचेर परत परत आरोप करूंक ना, कारण आतां तांकां सिद्ध जालें. आमकां मुख्यमंत्र्यान काल तेंचे लॉयर येयल्ले, जे आमचे सुरेश भाई फट्टे ते तेंच्या सायडीच्यान आमी लॉयर आहा पळय ते, मागीर तेजी फॅमिली मेंबर, आमी सगळे जाण वचून एक कमिटी, एक 6-7 जाणांची कमिटी आमी वचून आमच्या मुख्यमंत्र्यांक मेळून मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलें की जो पद्दतीन आमी सांगलें की आमकां ही केस त्या पुलीस स्टेशनाक नाका, ही काडून म्हणल्यार आमी क्रायम ब्रांचाक दी. सो आमकां सीएमान सांगलें की आपूण ऑन द स्पॉट आयचे आयज म्हणजे काल तेणी सांगलें आयज आपूण ती काडून क्रायम ब्रांचाक दिता. सो आमी आमचो एक पयलो विजय कसो, कारण आमकां ज्या पुलिशीचेर त्या पुलिशेर सगळे पुलीस म्हण नांवां स्पेशली 2 नांवां हांवें घेतल्या पळय हे पुलिसांचेर आमचो केन्नाच विश्वास ना. हे सगळे मिडिया भाव जाणां, बाकीचे आमचे दिवाडकार भाव जाणां, आमचो मतदारसंघांतल्यान संपूर्ण गोंयभरचे लोक जाणां ज्या प्रमाणे पळय तो तपास जावंक जाल्लो. आतां पळय दोगांय पिल्ली आसलेली जाल्यार त्या टायमार तुमी तांकां दोगांकूय अरेस्ट करूंक जाल्लो, ते तेंच्यांनी केलें ना. हो आमचो एक मेन मुद्दो आसलो. तुमी दोगांक काडा बाबा, कोण खरो कोण बाबा हें सारकें जावपाक जाय आसलेलें. आनी आमकां हांव मुख्यमंत्र्याची मुद्दम तोखणाय करूंक पळयता, जे 304A म्हणून एक सेक्शन लायला, खरोखरच हें आमकां सारकें बरें सेक्शन तेणी लायला. कारण सांगता, कारण तो मनीस कसोच सुटचो ना हें तरी 100% आमकां शुअर आहा. कारण आमकां पळय तुमी बारीकशी केन्ना हें करा, आमकां न्याय हो जाय, त्या फॅमिलीक न्याय मेळपाक जाय, ह्या खातीर आमी लढा दीत आसा. कारण एक तेंची कसलीच चूक ना, ती बॉडी आपल्या सोयऱ्यांगेर वयताली कळ्ळें न्हू, हाडून तुमी नो एंट्रीच्यान हाडून गाडी मारप, मुद्दम फांस येवप, हें कितें चल्लां, हें सारकें न्हू. हेजेर खंय तरी बंदी येवपाक जाय. आनी आमकां मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें जी जाता पळय तितली आपूण कारवाई करतलो कळ्ळें न्हू, ही ताणें आमकां प्रॉमीस केल्लें आसा. ओके, सो आयज चड करून ही सांजे मेरेन हो आदेश येतलो की केस क्रायम ब्रांचीक ट्रान्सफर जातली म्हणून? ना शुअर येतलो, कारण आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगलें त्या हितून आनी तो 100% आमच्या बरोबर हे सगळे जाण सगळ्यांकूच खबर आहा तो आमच्या बरोबर आसा आनी सातत्यान आमकां मदत करीत आसा, सातत्यान तो आमकां सपोर्ट करता. प्रत्येक टायमाक खंय पावला, खंय केस खंय पावल्या, जावं तुमकां कितें सपोर्ट जावं अशें म्हणून स्वता पर्सनल सुद्दां म्हाका तो फोन मारून म्हाका रातचो सुद्दां विचारता. आनी आमकां काल आमी घेवन गेल्ले पळय ते सुद्दां टीम आमी सगळे हॅपी जाल्या जे तेणी आमकां हेल्प केला त्या खातीर. तुमचेर बीन प्रेशर आशिल्लो की बाबा पुलिसां गव्हर्मेंटूय BJPचें आनी पुलिसांचेरूच अशे प्रश्न उबे करून तुमी गव्हर्मेंटान आसा, तुमचेर कितें प्रेशर दबाव बी तशें? पळय प्रेशर म्हाजेर तसो कांय कोणाचो ना. हांव फक्त आमच्या भावना फट्टे ताईक आनी आमच्या सुरेश भाई फट्टेक लागून हांव दीस रात तेंच्या बरोबर आसा, कारण ती म्हाजी एक व्हडली भयण आनी भाव कसो. हांव त्या नात्यान तांकां पळयतालो, केन्ना गेलो जाल्यार म्हाका सारकें हांव येताच म्हणल्यार ते फेरीबोडी कडेन म्हाका रावतालो. इतले म्हाका तेंचे संबंद म्हजे बरे आसले. आयज 12 दीस जाले पूण एकूय दीस तेजे शिवाय म्हाजो गेलो ना. ताका सदांच याद करीत आसता, कारण तांकां खंयच्यान तरी तांकां न्याय मेळचो ह्या हिशोबान हांव हें करता. आनी आमचो सरकार ठामपणी तेंच्या फाटल्यान आसा. जी तांकां पळय कितें आमची मदत आहा ती आमी तांकां अवश्य करतले आनी आमी तांकां न्याय मेळून दितले. पुलिसाचो रोल वेगळो आनी आमच्या सरकाराचो रोल वेगळो. मुख्यमंत्री आमच्या बरोबर आहा, पुलिसूय आमच्या बरोबर आहा, पूण फक्त पुलिशीचें जें चुकलां तेका लागून आमकां खंय तरी मातशें लोकांक हर्ट जाल्ल्या.
आमकां कांय ना, कोण एकटो पळय, कोणी आरोपी कोण आसा पळय, आतां कोण म्हणटा बायल चलयताली, कोण म्हणटा तो चलयतालो, आमकां तें ना, दोगांक त्या टायमार अरेस्ट करून दोगांचें मेडिकल जावपाक इतलीच आमची मागणी आसलेली. कारण आतां लोकांच्या मनान कशें जालें, बायल चलयताली, धरला हेका, अशें जावन पडलेलें आहा, म्हणून तें नाकासलेलें, म्हणून आमकां त्या पुलिशेचेर विश्वास ना, म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनाचेर विश्वास ना. स्पेशली तो आन्सरां पळय दितालो DYSP आशिश शिरोडकार, तेजी ती खंयची तरी वेगवेगळी आन्सर आसतालो. PIन तुमच्या मिडिया वयल्यान तुमी स्वता कॅप्चर केल्ल्या त्या दिसाची पळय ते आमी गेल्ले ते वेगवेगळी आन्सरां दितालो. तो एकटो सांगतालो पणजे धरला, एकटो सांगतालो तेका माशेलान धरला, म्हणजे तेंचे भितर तेंचो तालमेल सारको ना. म्हणजे खंय तरी कितें तरी आसलेलें हें आमच्या मुख्यमंत्र्या पर्यंतय कळ्ळें ना. मुख्यमंत्री प्रत्येक टायमाक सातत्यान तांकां हें घेत आसतालो, तेंचे कडल्यान खबर घेतालो की बाबा खंय पावला, कशें तुमी रायट डायरेक्शन, हें तांकां सांगताले. पण आमचो विश्वास नासलो, म्हणून आमकां आमच्या CMचेर आमकां विश्वास आहा, म्हणून आमी काल वचून मेळ्ळे आनी CMन आमकां भरपूर मदत केल्ली आहा. तुम्ही एक लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान तुमकां विचारता, पुलीस म्हणटा ते एक जनतेचे रक्षक, कायद्याचें पालन तेंचे कडल्यान ते जावंक जाय. पूण ह्या केसीन ही जे सगळो घटनाक्रम आहे पळय जाल्यार लोकां मदीं पुलिसांच्या अगेन सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात राग निर्माण जाला, असंतोष निर्माण जाला की अशा पद्दतीन पुलीस ही केस हाताळपाक तरी कशें शकता काय म्हणून. 3 जे जीव गेले, बळी गेले, ते सगळे सर्वसामान्य घराण्यांतले लोक, कोण हाय प्रोफायल ना. पूण ही जी केस असली, जे हेतून आरोपी किंवा जेनी हे केली गाडी मारलेली ते हाय प्रोफायल लोक. सो पुलीस खंय तरी एक व्हडल्या लोकांक पळयतात किंवा तेंच्या वाटेनूच ते रावतात आनी बारीक लोकांक खंय तरी अन्याय जाता अशे तरेची भावना सबंद गोंयभर निर्माण जाली. ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता, ह्या विशयाचेर तुमी CM कडेन कितें भासाभास केली काय की बाबा अशें फुडें जावंक फावना किंवा अशें जावंक जायना, एक रॉंग इमेज पुलिसांच्या बाबतींत लोकां पर्यंत वयता म्हणून. आमी आतां फाटल्या दिसांनी लॉ मिनिस्टर, आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन कुदिनेस सर, तशेंच लॉ मिनिस्टर निलेश काब्राल, मुख्यमंत्री, आमी सगळे बसून तेजेर एक निर्णय आमी काडलेलो आसा की अशे जे पळय कोण गाडी चलयता तेंची लायसनां सस्पेंड जातली. पुलिसांचेर विश्वास ना म्हणजे सगळ्या पुलिसांचेर अशें ना, पुलीस हे जनतेचे सगळे हे आसा, पण पुलिसांचेर आमचो विश्वास आसा, पण खंयचे ह्या पुलिशेचेर ना. कारण ह्या पुलिशेन केलात तशें सगळे जग जाणा जालें, पूण ह्या पुलिशेचेर ना. आमकां विश्वास कोणाचेर, आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर आहा, कारण होम मिनिस्टर तो आहा, तो आमकां न्याय दितलो. तुमी केन्ना पळयलें आसतलें, पयलीं ताका 10-11 दीस तो भितर पुलीस कस्टडीन उरलो, परत ताका पळय येदे व्हडले पयशेकार म्हणटा, पयसो कांय ना. हांव सांगता, सरकार आमच्या वटेन आसा, हे पयशांच्या विशयाचे खंयच प्रश्न हितून येना. आमकां जो पळय न्याय मेळोंक जाय, आमकां मुख्यमंत्री आमकां न्याय दिता. हांव एज अ MLA त्या लोकल थंयसरलो, पण हांव सातत्यान तेंच्या बरोबर आहा. जितली पळय म्हाजे कडल्यान तांकां पळय कितें न्याय दिवपाक हांव तितलोय मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी करिता. तुमी बारीकशें पळयलां केन्ना आतां पळय ह्या मनशाक इतलो दीस परत ताका 14 दीस परत हितून जेसीन मारलेलो आसा, कळ्ळें तुका न्हू. सो आमकां खंय तरी आमी एक आतां काल आमी वचून आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें त्या बद्दल आमी संपूर्ण विश्वास दवरना आनी जनतेक वो फुडल्या येणाऱ्या काळान सुद्दां जनतेक बरो विश्वास आतां एक दाखयल्लो आसा. कारण आमकां मुख्यमंत्री सातत्यान सपोर्ट करता. कारण तुमी पळयलां आसतलें केस ट्रान्सफर करप ही सादारण गोश्ट पण केली, कारण आमकां खंय तरी दिसलें हें सारकें न्हू, आनी म्हणून तितून आमी पयली लढा म्हणटा पळय तो पयलो आमचो विजय काल जाल्लो आसा. तेज्यानी फुडलो जो आमचो प्रवास आसतलो तोय आमी नक्कीच जिखतले, कारण पूर्ण आमकां आमच्या सरकाराचेर विश्वास आसा. तरी आशिल्ले राजेश फळदेसाय जे ह्या विशया फाटल्यान लागून आशिल्ले, लोकां वांगडा ते सातत्यान आशिल्ले आनी तेंच्यांनी भुमिका घेतलेली की ही केस बाणस्तारीचें एक्सिडेंट प्रकरण जे आहा तें खंय तरी क्रायम ब्रांची कडेन शिफ्ट जावपाक जाय, तेंचे कडेन ते ट्रान्सफर जावपाक जाय. आनी तसो एक आश्वासन किंवा तशें उतर मुख्यमंत्र्यान तांकां दिल्लें आहा. काल ते मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी ही जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाण क्रायम ब्रांची कडेन ही केस ट्रान्सफर करपा खातीर सरकारान ऑलरेडी आतां पावलां उखल्लेलीं आहा. हेज्याय फुडें हो पयलो विजय आसा आमचो अशें राजेश फळदेसाय म्हणटात. हेज्याय फुडें ह्या प्रकरणात ते सातत्यान पाठपुरावो करतले आनी जे कुटुंब फट्टे कुटुंब तेंच्या कॉन्स्टिट्युशनांतले जेंकां हितून दुर्दैवी मरण आयलें त्या कुटुंबा फाटल्यान आपूण सदांच रावतलो अशें सुद्दां हांगासर तेंच्यांनी सांगलेलें.